अजून आमकां क्लियर कट तरी तो आन्सरूच मेळना. कारण कितें आसा की सरकार म्हणटा हो डेटा फेक आसा. आतां डबल इंजिनाचो सरकार, सेंटराकूय बीजेपी गोंयानूय बीजेपी. सो गोंयचो सरकार म्हणटा सेंटर फेल आसा. सो हितून क्लियर कट कळटा की हें जे इंजिनां आसा ही सारकी चलना. गोंयकार म्हणजे तरणाटे जे आसा आमचे हे तरणाटे आयज जॉबाक लागून तरसता. ताका लागून गोंयच्या भायर वयचें पडटा, स्टेटी भायर जावं आवट ऑफ कंट्री वयचें पडटा. आनी तुमी पळयलां काल पासून एक इशू जालो की फेक हें करता, विजाज करता जो फेक तांकां धाडटा, भायर धाडटा. सो अशी ही स्कॅम्स कित्याक लागून घडटा, कित्याक सरकार आयज नियंत्रण हाडपाक शकना आनी आमी पॉलिसी मागली पण ते पॉलिसीचेर पासून म्हणटा की आमी पॉलिसी दिवपाक शकना. सो प्रायवेट सेक्टरान आयज तुमी पळयता की गोंयभरांतले जे यूथ आसा ते प्रायवेट सेक्टरान वयता, कंपनीन वयता, हॉटेल्सांनी वयता, आपणाचें एप्लिकेशन घालता, मात तांकां कामाक घेयना. आयज पासून सकाळीं म्हाका एकट्या तरणाट्यान फोन मारलो की बाबा आमकां आपणा कडेन एक जॉब एक्सपिरियन्स पासून आसा तरी पूण आपणाक भितूर घेयना, फक्त भायल्यांक हाडून भरता म्हणून. सो ही जी गजाल आसा ही खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ताकाच लागून आमी आमचे जे डिमांड्स आसा ते मांडलेले आसा. सरकार हेज्या पयलूय जो डेटा तांकां सांगलो दाखय म्हणून, गोंयकार कितले आसा, भायले कितले आसा, अजून पर्यंत तो डेटा रेडी ना. हेज्या पयलू आमकां मिनिस्टरान पासून सांगलें 6 म्हयन्या भितर तो डेटा आवट करतलो म्हणून, पण अजून पर्यंत आवट जाल्लो ना. सो सरकाराचे रितीन ते कितें करूंक सोदता ते तांकांच खबर आसतलें. पण आमच्या मिन्स विरोधी पक्षाच्या सगळ्यांनी आमचो आवाज जो आसा तो जे कितें जावना सरकारा कडेन आनी कशें सद्याक चल्लां आनी कशें आनी एक इशू काडलो तो कोमलदास जागे जे कशें हडपोवपाक सोदता, जागे वचोन ग्रॅबिंग करपाक सोदता, थंय कंपावंड वॉल बांदपाक सोदता. हो जो एक मेजर इशू सद्याक चल्ला, कितलेशे कडेन हें चालू आसा. सो हें जावपाक जायना. तशेंच आमी पळयता की एक्शन्स जे रेवन्यू डिपार्टमेंटाचे थ्रू टायमली जावपाक जाय अशें कितें घडलें जाल्यार कित्याक पयलू जो पावता तो तलाटी पावपाक जाय, मागीर डेप्युटी कलेक्टर आसता. सो हे मामलेदार मागीर डेप्युटी कलेक्टर. सो हें सगळो जो प्रोसेस आसा हो प्रोसेस टायमली जावपाक जाय, इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. थँक्यू. थँक्यू.